आयज बीजेपीचं सरकार होमगार्ड एंड सिक्युरिटी गार्ड एंड हाऊसकीपिंगाचे कॉन्ट्रॅक्टर लोकांक घेता. हांवें मुख्यमंत्रीक सांगला की परत एकदा प्री एम्प्लॉयमेंट सारखे लोकांक फसू नाकात. प्री एम्प्लॉयमेंट खंयच्याच राज्यात नाशिल्ली आनी पर्रीकर कडेन हांवें चर्चा केली, हांव चेअरमन गोवा टुरिझमचो आसतना, की बाबा हे तुज्या गळ्याक घेवन लागतले म्हणून माळ हे प्री एम्प्लॉयमेंटाचे. मागीर आमचे काँग्रेसचे सरकार जेन्ना आयले, आमी कॅबिनेट डिसिजन घेवन आमी प्री एम्प्लॉयमेंटच्या लोकांक 50% प्रत्येक जॉबाक आमी रिजर्वेशन मागले आनी आमी प्रत्येक जॉब जेन्ना आमी एडवर्टायज करता थंय 50% रिजर्वेशन प्री एम्प्लॉयमेंटाक आमी दिल्ले आसा इन टर्म्स ऑफ LDC एंड सम 2-3 अदर पोस्ट, स्टेनो एंड 2-3 अदर पोस्ट. पूण हे प्री एम्प्लॉयमेंटाची जे फसवणूक लोकांक केल्ली आनी तरणाट्याक केल्ली, हे बीजेपी सरकारानूच केल्ले. आनी आयज होमगार्ड एंड सिक्युरिटी एंड हाऊसकीपिंग ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमांतल्यान आयज फसवणूक गोंयची जनतेची आनी गोंयची तरुण जनतेची, तरुण आमचो युवा आहा तेजी फसवणूक बीजेपी सरकार करता. आनी एक मुद्दो आयज मांडला, जे कंपनी येता गोंय राज्यांत आयज हे दलाल जाल्ले आसा, दलाली करता लोक. पत्र गावले इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचे, ते विकता मागीर ती कंपनी आनी कोणाक. हांव मागता सरकार कडेन चवकशी करात. जे तुम्ही कायदो जर तुम्ही वन विंडो सिस्टम तुम्ही लोकांक दिता इन्व्हेस्टमेंट हाडपाक, आमकां बी कळोवंक जाय की त्या कंपनीन त्या प्रपोजलच्या माध्यमांतल्यान कितले भुरग्यांक नोकऱ्यो गावतल्यो, काय ते फक्त पेपराचेरूच ट्रान्झॅक्शन आसतले. आनी कायदो करात की जो कोण मनीस अप्रुवल घेता, जो कोण डायरेक्टर आनी जो कोण ओनर आहा, जो अप्रुवल घेता, ताका 6 म्हयन्याची मुद्दत दिया ते काम चालू करपाक त्या प्रोजेक्टाचेर. नाजाल्यार हेजो अर्थ इतलोच जालो की तुम्ही लँड कन्वर्ट करपाक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचो फायदो करून घेता, आनी हे योग्य न्हू. हे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड व्हडलो स्कॅम हा. या इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचेर चवकशी जावपाची गरज आसा. त्यांचो CEO पासून सगळ्या लोकांचेर चवकशी करपाचे सरकाराची गरज आहा. हे सरकार जर करिना फुडलो सरकार करतलोच.